गोयच्या रुचीक नुस्त्याच्या जेवणाची गावठी मिठा बगर कल्पनाच करपाक शकना। मात हे मीठ काढून आमच्या जेवणाक रूच हाडपी आगरकारांचेर सध्या उपासमारीचो वेळ आयला। मदी मदी पडपी पावस आणि भायल्या राज्यांतल्या मानायांच्या मनमानीक लागून गोयच्या आगरकारांक गावठी मीठ काडप कुस्तार जाला। खर्च चढ मात फायदो उणो अशी स्थिती ह्या पारंपरिक आगरकारांची जाल्या। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। हुमणातले आणि तळिल्ले नुस्ते, खारे नुस्ते, खळातली तोरा, लोणचे, सोला, उकड्या तांदळाची पेज हांची कल्पना आगरांतल्यान तयार जावपी गावठी मिठा बगर जावपाकूच शकना। बाजारात मेळपी प्रोसेस्ड मिठा परस गावठी मीठ आमचे खाण चड सुवादीक करता। प्रोसेस्ड मिठा सारखे आयोडीन गावठी मिठात ना, मात ह्या मिठात खरी रूच आसा। मात सध्या तिसवाडीच्या कुटका भाटी वाठारांतल्या आगरकारांची जीण अळणी जावन पडल्या। हे विशीं भांगरभूंयकडे उलयतना आगरकार मारिया डिसोजा हिने सांगले, पावस पडिल्ल्यान कांय दीस मीठ मेळूंक ना। मीठ काडपाचे काम सध्या ल्हव चल्ला। पावस पडले उपरांत 2 दीस मीठ काडपाक मेळनाशिल्ल्यान मीठ काडपाचे दीस फुडें ढुकल्ल्यात। फुडें आनीक पावस पडल्यार मीठ काडपाक त्रास जातले। पावस पडल्यार सगळ्या आगरांत उदक भरता आणि मीठ काडपाक मेळना। वत पडल्यारूच मीठ काडप जाता। जर व्हडलो पावस पडल्यार मीठ काडप बंद जातले अशें डिसोजा हिने सांगले। जाल्यार कुटकाचे आगरकार जेमितो वालेस हांणी सांगले, हालींच पडिल्ल्या पावसाक लागून मीठ काडपाचे काम मातशें बंद उरला। पावस पडिल्ल्यान 2 दीस मीठ काडपाक मेळूंक ना। देखून अंदू परिस्थिती तितली बरी ना आणि मीठ उणे पडला। पयले 2 म्हयने आमकां फावो तितले मीठ मेळूंक ना। तशेंच हे मीठ काडटले जाल्यार गरजे इतले वत लेगीत पडूंक ना। ह्या वेवसायांत लुकसाण आशिल्ल्यान आमकां व्हडलो फायदो जायना। फाटले फावट पावस पडून आगर भरिल्लो, पावसाचे उदक रस्त्यार पाविल्ले, देखून आमकां लुकसाण जाले। जे उत्पन्न हातूंतल्यान येता ते पावस सोंपचे पयलीं काबार जाता। देखून फक्त मिठाचेर निंबून रावन आसतना आमी आगरांत नुस्तें मारतात आणि पावसात शेतां कसयतात, अशी माहिती वालेस हांणी दिली। ह्या आगरांत काम करपा खातीर गोंयकार आताना, देखून आमी गोकर्णा कर्नाटक सावन भायले मानाय हाडटात। एका आगरा फाटल्यान मानाया खातीर आमकां 1 लाख मेरेन खर्च येता। तांकां पयलीं 50 ते 60 हजार मेरेन एडवान्स दिवचो पडटा। उपरांत मदीं मदीं हेर गजालींचो खर्च सांगून ते आमचे कडल्यान 10 ते 15 हजार घेता। जर पावस पडून काम बंद उरले जाल्यार 4 ते 5 दीस ते आगरांत देंवनात, अशें डिसोजा हिने सांगले। तशेंच ट्रक भरपा खातीर मानाय 500 रुपया घेतात आणि दर ट्रका फाटल्यान जी येणावळ येता तातूंतली अर्दी मानायांक दिवची पडटा। ते भायर आगरकाराचो धनी आसा त्या भाटकारांक आमकां पयशा सयत मीठ फारीक करचें पडटा। सगळो खर्च मानाया फाटल्यान जाल्ल्यान आमकां कांयच फायदो सुटना। गोंयकार कोण आतां आगरांत देंवनात आणि ह्या मानायांच्या मनमानीक लागून बरीच आगरां बंद पडल्यात, असो हुस्को डिसोजा हिने उक्तायलो। हो असलो भांगरभूंयचो प्रतिनिधी समीप नार्वेकार हाचो खासा रिपोर्ट। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।